1.5 वर्ष पयलीं केवळ 15 दिसाचो ब्रेक दिता म्हणून सांगून सेईंग दॅट दे आर एक्सेस ते कामां तेंचे आसा अतिरिक्त कामगार आसा ताका लागून फक्त 15 दिसांसाठी तुमकां काडटा ब्रेक दिता म्हणून सांगलें आनी आफ्टर 15 days यू विल बी अगेन रिक्रुटेड इन द सर्वीस ऑफ द DSYA. पण हे 15 दिसाच्या टायमार ब्रेक जो आसलो पळय आतां 1.5 वर्ष पूर्ण जाल्लेले आसा. तरी आसतना 15 दिसाचो ब्रेक जो आसा पळय तो तेचो सोंपना. गव्हर्मेंटान तांकां टायम एंड अगेन आमी जी आतां पर्यंत आमचो झेवेरेटो जो डिकोस्टा आसा तेंचे 2 वेळा आझाद मैदानार आनी बांबोळेर थंय आमरण उपोशण केल्लेलें आसा आणि आमरण उपोषण करून त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्या पयलीं साखळी उपोषण केल्लें आसा. अनेक मोर्चे मागीर डेमॉन्स्ट्रेशन सभा अशा पद्दतीचे आमी घेतल्यो. गव्हर्मेंटा कडेन टायम एंड अगेन मिटींग जाल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स युथ अफेर्स मागीर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन मिटींग जाल्ली आसा. पण ह्यो सगळ्या मिटिंगान दिल्ली आश्वासनां ह्यो आश्वासनां खोटी ठरलेली आसा. ताका लागून त्या पार्श्वभूमीचेर आतां वर्कर्सांनी ठरयल्लें आसा जोपर्यंत आपली मागणी जी पूर्ण जायना तोपर्यंत अशा पद्धतीचे प्रोटेस्ट इलेक्शन ये पर्यंत आम्ही धरतले आम्ही चालूच दवरतले. आणि कालांतरान आम्ही ठरयल्ले आसा की जसे पॅरा टिचर्स त्याच प्रमाणे हे वर्कर्स आणि ह्याच डिपार्टमेंटाचे दुसरे आसा वर्कर्स जे आसा पळय देर आर अराउंड 220 वर्कर्स आसा ते बी तेंचे युनियन्स. PWDचे 2 युनियन्स आसा. हांगासर सुरेश नाईक PWDचो आमचो आयिल्लो आसा लिडर. हे सगळे युनियन्स जे आसा पळय तांकां एकत्र घेवन जोपर्यंत आमचो जर प्रश्न सरकार सोडिना आणि किमान सुद्दां आमचे समज जर डिमांड जर पास करिना जाल्यार आमी मोठ्या पद्दतीन हे इलेक्शन जे आसा न्ही कामगारांची आमी लॉबी तयार करतले. वील बी बिल्डिंग अप वर्कर्स लेबर्स इंटरेस्ट ग्रुप अँड प्रेशर लॉबी आमी तयार करतले. आणि सरकाराचे एक प्रचंड म्हणजे ऑपोजिशन जे आसा लिडर्स किंवा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यांच्यापेक्षा जास्त दबाव या भाजपा सरकाराचेर आमी हाडटले आणि वील सी टू इट दॅट अवर डिमांड्स वील बी दिस रिझॉल्व बाय दिस गव्हर्मेंट.